इम्पॉर्टंट इज आज गोंय सरकार जो BJP आहा दॅट इज द मोर हॉट टॉपीक दॅन एनीथींग एल्स. प्रत्येक पार्टी कितल्योश्यो गजाली जाता. अरविंद केजरीवाला भितर उडयलो, आम अजून पार्टी हिंगा 10 वर्सां जालीं वेन्सी पार्टी वरा. दिस इज नॉट द हॉट टॉपीक. द हॉट टॉपीक इज BSc कितें जालें. BSc आमी 3 गोश्टी लागून टायम मागलो. हे जे हॉट टॉपीक शिल्पा शेट्टी गेले इल्लीगल उज पेटपा शकता आज राती कोडे. हे क्लब चलता हो हॉट टॉपीक. हिंग गोंयकार आनी मरपा शकता, तुगे कोण सोयर मरपा शकता हो हॉट टॉपीक. हे हॉट टॉपिकाचेर आमी टायम मागलो BSc की स्पेशल टायम दिया एनवायरमेंटाचेर. हो हॉट टॉपीक. आज रात कोणी मरपा शकता. जे क्लब बंद करपा लायिल्ले ते इल्लिगली 31 डिसेंबराचे चलता. हो हॉट टॉपीक. हो गोंयकारांक हुस्क्याचो टॉपीक. नथींग एल्स इज मोर इम्पॉर्टंट देन दीस. लाइव्स हैव गॉन, 25 people burned, roasted. हो हॉट टॉपीक. and this has to be discussed in this assembly and ताका लागून टायम मागलो. so this is what is happening today. आज BSc मध्ये तुम देखून सगळ्यांनी म्हाका सांगता this should be the concern. the focus should be this. the focus should not be any political party के internal organization but काल resign झाले. important is हे आज तुम शिल्पा शेट्टी एक्सपोज करपा जाय. जे जितले क्लब्स आहाय ते एक्सपोज करपा जाय. एक रेजिग्नेशन घेऊन एक पाड वयतना सांगलो दिस इज वॉट इज बीन डिस्कशन दिना. आणि तुम्हाला विचारपा जाय चीफ मिनिस्टराकडे वाय यू आर नॉट पुटिंग दॅट ऑन द अजेंडा. 3 पॉयंट मागले मरे. लॉ अँड ऑर्डर इन पब्लीक सेफ्टी. बायल मनशांक जी सेफ्टी ना, लॉ अँड वयत थिंगसो गुंडागिरी कोणाकूय मारता. तुवें आज मुको कितें क्वेश्चन विचार तूं कसो ती कोण बायलां ढाम करून मारीत तुका काय करपा जायना. ते सगळे येवन प्रोटेस्ट करतले काय करपा जावपा. दिस इज मोर इम्पॉर्टंट. तुका म्हाका लॉ अँड ऑर्डर सेफ्टीचे पॉयंट उलोवपा. सस्टेनेबल टुरिजम. आज आमगे जितले कोस्टल बेल्ट जोडपा सोदताय पूण टुरिस्ट नाय. वाय टुरिजम इज नॉट हॅपनिंग. वाय टुरिस्ट आर नॉट कमिंग. कित्याक सेफ्टी ना. सेफ्टी ना म्हणटरी टुरिस्ट येना. टुरिस्ट येना म्हणटरी बिझनस जायना. बिझनस जायना म्हणटरी हे जायना. आनी बिझनस जायना म्हणटरी न्यूज जायना. न्यूज जायना म्हणटरी तुमगे चॅनल चलना. इट इज ऑल अ चेंज. आनी हे हेका लागून आगे आम झगडपाय. BSc इज टुडेज टायम इज फॉर दीस. आनी 12 तारखेसून ते 17 तारखे टायमींग इज फॉर दीस. सो आज आमी उलयल्ले आय म्हाजी रिक्वेस्ट केल्ल्या तेम दिना म्हणल्या. आज तेंगे हुकुमशाय चल्ल्या आनी आमगेले एकूच अजेंडा ही BJP गे जी हुकुमशाय आहे. तुम पयलीं सद्या टायमींग म्हूण करताय. 4 दिसां एसेंब्ली, 1 दीस गव्हर्नर्स एड्रेस. पूण हे 4 दिसां तांकां आमी सगळे भारी पडटले. जे लेजिस्लेटीव विंग आहा एक पार्टीचे सगळे भारी पडटले. प्रत्येक इश्यू फ्रॉम डे 1 वी आर गोइंग टू फायट आउट. वी आर गोइंग टू स्पीक इट आउट. वी आर गोइंग टू मेक शुअर. आनी गरज पडली जाल्यार नायट क्लबात थिंग वचून पयलीं आमी प्रोटेस्ट करतले. गरज पडली जाल्यार असेंब्ली जावचे पयलीं वी वील गो. इफ दे डू नॉट स्टॉप ऑल दीस वॉट इज हॅपनिंग आनी कोण थिंगा उज्यान लासोन मेल्लो आमकां गोंयान नाका. आनी तितूंत कोण आमगे फामील आसलो नाका, कोण फ्रेंड आसलो नाका, तुम कोण पत्रकार भावूय आसलो नाका थिंगा. सो असली परिस्थिती आज आम जायत आहा आनी आम जावपा दिवपा ना. आनी हेका लागून आमी मुखार पोजिशन एक मिनट झगडले फाटले फावट सारके ZDP इलेक्शनान सगळे ऑपोजिट डिवायड जाल्ले. सो आतां सदां हांवें हेज्या पयलें म्हणलो लेजिस्लेटीव विंग म्हणटाय तें गोंयच पासत. आज जे लेजिस्लेटीव विंग आहा LOP उल मारलो आहा भितर एक कॉमन जॉयंट मिटींग दवरपाक. ते मिटींगेक हांव वयतलो. लेजिस्लेटीव विंग म्हणजे एक पार निवडून हाडलो म्हणटरी सगळे बराबर रावन आम झगडपा जाय. आम गोंयच पासत उबे रावपा जाय. तेजे भायर तें लेजिस्लेटीव विंग नवें 2027 कोण रिप्रेझेंट करतले गोंयांक तें जे पार्टी विंग आहा पॉलिटिकल विंग आहा ते डिसायड करतले. पॉलिटिकल विंगाक गोंयचे लोक इन्फ्लुएन्स करूं सोदिता आनी सांगूं सोदिता की तुमी एकठांय जाय म्हूण. आमी कितें म्हणटा एकठांय जातली जाल्यार 1 दीस 2 दीस नाका. 6 म्हयने जाय, 8 म्हयने जाय. 8 म्हयने दिले जाल्यार एकठांय जावपा हेजेर चिंतपा जाता. 8 म्हयने पयलीं जर तुमी उलयनाय 1 इयर पयलीं तुमी डेडलायन दिनाय जाल्यार हे मागीर मुखार वचपा जायना. हेका लागून आमी ZP एकले गेल्ले मुखार गेल्ले आनी आमी आमगे बेज वाडोवपाक गेल्लो. ते बेज वाडपाचो जो रिजल्ट लोकांनी दिल्लो आहा तो आमी सगळ्यांनी चोयल्लो आहा. वी हॅव टू टेक इट पॉझिटिवली. कित्याक केन्नाय कितें वयर सकयल जालें म्हणटरी इट इज ओन्ली टू शो दॅट यू नीड टू वर्क हार्डर. यू नीड टू प्रूव युअर सेल्फ हार्डर. यू नीड टू स्पीक अगेन्स्ट दीज नायट क्लब्स चोड आनी यू हॅव टू टेक इट टू द एंड रिजल्ट. सो हें आमी करतले आनी मुखार लोकांक तुम्ही पळयतात गोंयकारपण. गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.